जागतिक पर्यावरण दिसाच फेसबुकार हो व्हिडिओ व्हायरल जावन कागाळ जाल्ल्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी थंय इन्स्पेक्शनाक पावले. रिपोर्ट केल्या उपरांत खंय फुडली एक्शन घेतले. आयज हिंगा फाटल्यान हेचो अदानी पोर्टाचेर फूल इल्लीगल काम चालू आहा. जे तांकां एनवायरनमेंट क्लियरन्स ना, तांकां मुरींग डॉल्फिनाचेर कार्गो कोल हँडलिंग बंद केलां, तांचे एनवायरनमेंट क्लियरन्स ना म्हणून. तेच काम थिंगसान हिंगा येवन बोट भरता लावन क्रेनीन बार्जीन कार्गो देंवयता. म्हणल्यार दे आर डुईंग द सेम वर्क वॉट इज सपोज टू बी डन ऑन द डॉल्फिन, दे आर डुईंग ऑन द बर्थ. म्हणल्यार हिंगा न्हू थिंगा पूण कोत्तले आमी. हेच जालां तेंगेलें. कशें लोडिंग करपाचें, कशें अनलोडिंग करपाचें, तेंचे मॅकॅनिझम यूज करपाचें थंय. तांकां कन्सेंट खंयच ना कितें तेंच्यांनी शिपारसून ट्रान्सशिपर यूज करून बार्जीन लोड करपाचें खंयच ना. आनी टोटल एक वायोलेशन. आनी हें वायोलेशन एनवायरमेंट डे जे आमी सेलेब्रेट करता ते दिसा घडलेलें आसा. हे चॅक्स कोणी करपाचे? हे चॅक्स गोवा पोल्युशन बोर्डान करपाचे जे तांकां कन्सेंट दिता. एमपीटीन करपाचे जे तेंचे प्रमायसीस ते आसा. हे सपोज एक करूंक पावना जाल्यार हेंच्यानी ते कन्सेंट दिवंकूच जायना. आमी एक लोकल मनीस हांगा, लोकल मनीस वचून हे आयडेंटिफाय करता आनी लोकांच्या समोर हाडटा बाबा हे वायोलेशन जाता. आनी हेका लागून फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां कितें मॅक्सिमम वास्कोन पोल्युशन जावन कित्याक वाडल्या. दीज आर द रिजन्स. हे सगळे रिजन्स ताका लागून. कंप्लेन केल्ली रिगार्डींग हँडलिंग ऑफ द कोल एट अदानी. सो रिगार्डींग दॅट फ्रॉम बेसल टू बार्ज लोडिंगाची. सो काल कंप्लेन येयल्ली. सो ते रिगार्ड्स टू दॅट टुडे वी हॅव डन इन्स्पेक्शन. सो विल वॉट एवर फायंडिंग्स आर देर विल पुट इट अप टू द बोर्ड अँड विल फॉरवर्ड इट टू द बोर्ड फॉर नेसेसरी एक्शन. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक.